प्रोटेस्ट हा तो मुख्यमंत्र्यांनी मिटिंग करून आयज तेंच्यांनी प्रोटेस्ट फाटी घेतलेलो आसा. सो 49 डेज स्ट्रगल जाल्यार किती दिसता तुमकां? एक डे वन पासून तांणी आपल्या मागण्यांक लागून स्ट्रगल केलोय बीन आणि त्या हातूंत भितर तांच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पूर्ण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आशिल्लो. म्हणजे आमी पयलींच्यान म्हणटाले की लोकांक जर नाका जाल्यार काही गोष्टी ज्यो व्यवस्थीतपणे किंवा टेक्निकली आणि कितें खंय तरी खंय चुकता कितें आसा हें दाखोवन दिवपाचें काम लोक करतात तें तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. आणि त्या दृश्टीच्यान थंय जर बुडटात आणि तांकां जर ताजी पिळगेक आनी फुडले हाका जर थंय त्रास जाता जाल्यार डेफिनेटली मुख्यमंत्र्यान जो विचार केला तो स्तुत आणि अभिनंदनाक घेवपाचो आसा. आणि हाजे पयलीं तांची आमची बैठकय जाल्ली आसा. तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेतलेलो. हय, काल पयरच. आणि त्याच्या पयलीं ताणें सांगिल्लें 1-2 दिवसां भितर पूर्णपणे ह्या संदर्भात विचार आसा तो फायनल जातलो. आणि मुख्यमंत्री WRD मिनिस्टर ताजे नंतर आमचे DD वॉटर डिपार्टमेंटाचे आमचे सुभाष फळदेसाय, गणेश गांवकर, त्यांचे स्थानिक आमदार विनय तेंडुलकर, हांव आणि त्या 5 जाण आमी थंय बशिल्ले. आणि तांच्यो सगळ्यो मागण्यो आणि तांचे कितें आसा ते सगळे टेक्निकली सगळे वरभर भितर डिस्कशन बीन सगळे करून जावन घेतिल्ले. प्लॅन वायज खंय कितें येता कशें आसा तें सगळें सांगिल्लें. आणि त्या नुसार भितर आमी फुडें गेल्ले आसा. आणि मुख्यमंत्र्यान एज अ ऑथॉरिटी ऑफ स्टेट ताणें हाचो निर्णय घेतलो. तो निर्णय अभिनंदनीय आसा आणि बरो निर्णय. लास्ट एकूच जाता, तुम्ही म्हटले की आता की लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका. सो हो स्टँड आमचो कायम उरलो असो. केन्ना केन्नाय थोडे विशय आसात पयलीं ते विशय लोकांक नाका म्हटल्यार हाजो पयलीं तांकां लोकांक विश्वासान घेवन लोकांक समजत घेवन तांकां बरें कितें वायट कितें हें सांगप ही तितलेच लोकप्रतिनिधीच्या मार्फत तें करप. आणि पंचाच्या मार्फत सरपंचाच्या मार्फत. पण थंय कितें व्यक्तिगत स्वार्थ कोणाचो येवपाक जायना किंवा अहंकार किंवा युगो आसपाक जायना. शेवटी कोणाक लागून करता? शेवटी ह्या जनतेक लागून, गोंयाक लागून करता. तें जावंक जाय.